लोकांक उदरगत जाय पूण सुरक्षा आणि नियोजन करून, पूण तशें जातना दिश्टी पडना। दिवचो लोसनोडचो मुळगांव वचपी रस्तो अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या कामांक लागून खणला, तेका लागून ट्रॅफिक जाम जाता। खणिल्ली माती रस्त्यार आयिल्ल्यान लोकांक अपघाताचो भय दिसपाक लागला। पळयात नियोजन शून्य विकास दाखयतना आमचो रिपोर्टर महेश गोवेकार। डेव्हलपमेंट करप ही एक ऑनगोईंग प्रोसेस। सगळेच कडेन सध्या डेव्हलपमेंट चालू आसा, तातूंत गव्हर्मेंटान खुबशे प्रोजेक्ट घेतल्या। जे प्रोजेक्ट आसा थोडे जे पायपलायन सध्या मुळगांवांनी आसा, हेजी इलेक्ट्रीक केबल घालपाचें काम चालू आसा अंडरग्राउंड। आनी त्या खातीर जो मेन रोड आसलो, बरो रस्तो आमचो तो सगळो सध्या सायडीक फोडला आनी सद्याक आयज काम बंद आसा हें। आनी रातचे तर हांगा काम खुबशे कंजेशन जाता, दिसाचें कंजेशन जाता। तशेंच सांडून गेल्यार रस्त्यार सगळी माती आसा। डेव्हलपमेंट करपाकूच जाय, पूण तेच्या खातीर प्लॅनिंग आसता की मातशें काम करून जे मेन रोड बी आसता ते फोडल्या उपरांत पॅक करपाक जाय, पूण तशें हांगा जाता अशें आमकां दिसना। फुडें वयर तशेंच नानोडा वयता त्या रोडाकूय थंयसरूय फोडलेलें आसा। थंयसर सामकें धुळीचें साम्राज्य पसरलेलें आसा, जे लोक येता वयता खुबसो त्रास जाता। हांगा हे मेन रोड आसल्या कारणान हांगासर ट्रॅफिक जाम जाता, त्या खातीर खुबश्या लोकांक त्रास जाता। हांगा हो मेन रोड म्हणल्यार म्हापसा हांगा वचपाचो, तसोच बिचोले येवपी लोक आसा तांकांय बी खुबसो त्रास जाता। आनी व्हडले व्हडले गाडयो येयल्ल्या कारणान हांगासर ट्रॅफिक जाम जाता। आनी अशें दिसता की हांगा जे फोडला ते रस्त्यार माती आसल्या कारणान ती बी माती रस्त्यार सगळे कडेन पसरता आनी त्या खातीर धुळी जावपाक शकता, कोणी पडपाकूच शकता। डेव्हलपमेंट करपाकूच जाय, त्या बरोबरूच सारकें प्लॅनिंग करून जे मातशें काम आसा ते जे मेन रोडाक बी आसता ते सारकें करपाक जाय। तातूंत लोकांक त्रास जाता हो कमी जातलो। तशेंच मेन रोडूय पिड्ड्यार जावचो ना। जे काम करपी कॉन्ट्रॅक्टर आसता तेंच्यांनी हे सारकें ध्यानान दवरपाक जाय, नाजाल्यार खंयची ऑथॉरिटी आसता इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे PWD तेंच्यांनी हांगा येवन आपलो मनीस दवरून ताचेर देखरेख दवरपाक जाय। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकर आणि निखिल जल्मी।